दाखोवप आसता तो त्या डिपार्टमेंटान उलोवन कोणाक कोणें दाखोवप लोकांनी आनी ओपोजिशन पार्टीन सरकारान उलोवन दाखोवप न्ही सरकारान कृती करप तो ओपोजिशनान आतां तो मंत्री जबाबदार मंत्री तो म्हणटा मुख्यमंत्री बरो आसा म्हणून आतां खूब बरो जाला म्हणून बरी गजाल सो मंत्र्यान आश्वासन दिवप ना पळय मंत्र्यान उलोवप न्ही उलोवप आमी क्वेश्चन रेज करप आमी गोंय विकपाक सरकारूच सगळे मंत्रीच गुंतलेले आसात तेच सांगता न्ही रेज केलं तेच हेचे खातीर आज गोंयचे लोक त्रस्त आसात गोंय आमचे एक दिसान दीस सेलिब्रेट करीत आसा गोंय विकपाचे आनी आमी उगे रावप हें करपाक म्हणजे ते बील येसर कॅबिनेट पास करीसर हें सगळें करून हें करप आनी तूं जमीन काडून काडटा आनी जमीन हें करता मोपा हे सगळे मिनिस्टरूच इन्वॉल्व आसा न्ही प्रत्येक मिनिस्टर हो इन्वॉल्व आसा नाल्यार मिनिस्टरान ओपोज करपाक जाय आशिल्लो हांव आयज चॅलेंज करता जे मिनिस्टर ते कॅबिनेट आसा तुम्ही डिक्लेअर करा की बिल येत जाल्यार आमी ओपोज करतले म्हणून कॅबिनेट एजेंडाचो एकूय आयटम डिस्कस केलो ना ताका खबर ना हांव तेजी एक्चुअली काकूट करता कारण त्या बावड्याक खबरच ना कितें चल्ला तेच्या नांवान आज मुख्यमंत्र्याच्या नांवान सरास चोरी चल्ल्या हांव पूर्ण जबाबदारेन सांगता कॅबिनेटाचो एकूय आयटम मुख्यमंत्र्यान उच्चार सुद्दां केलो ना कितें जे उलयला ते एक बाबू अजगांवकाराच्या संदर्भात उरला ते वेगळेच सो तो मेंटली कितलो फ्रेम ऑफ मायंडाक आसा ही मिटींग कॅबिनेट मिटींग चेअर करपाक म्हणजे कॅबिनेट मिटींग चेअर करप म्हणजे व्हडली जबाबदारी किती जबाबदारी कोणाक तांकां खबर ना जे कोण फटींगपणां करपाक सोदतात ही सगळी फटींगपणां चल्ल्या ती सगळ्यात फेक कंप्लीट डॉक्टरान सांगचे न्ही टीम ऑफ डॉक्टर शुड टेल दॅट इज वॉट वी आर डिमांडिंग वी डोंट वॉन्ट अ स्टेटमेंट फ्रॉम नॉन मेडिकल पर्सन्स मेडिकलाचे हेणी दिवपाक न्ही मेडिकलाची टिमीन दिवपाक जाय जीएमसीन नाल्यार गव्हर्नमेंटान एक टीम करची आनी त्या टीमीन ताका सडिकार तें सांगचें लेटर केला आमकां अपॉइंटमेंट जर तो मुख्यमंत्री जर मिटींग चेअर करपाक शकता जाल्यार ओपोजिशन लिडरांक सीएलपी लिडराक त्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यो डेव्हलपमेंटाचे डिस्कशन जे डेव्हलपमेंट पेंडिंग आसा जे लोकांचे साबार इश्यू आसा हे डिस्कशन करपाक आमकां 5 मिनिटां कित्याक मेळपाक शकना